पाडवो भाऊबीज या सगळ्या उत्सवाच्यो तुमकां सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा। या FPC म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड ज्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमांक आमच्या मध्ये आसात दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, मयेचे आमदार हॉर्टिकल्चरचे चेअरमॅन श्री प्रेमेंद्र शेट, ह्या खासा कार्यक्रमांक नाबार्डचे श्री झोनल असिस्टंट मॅनेजर देशपांडे हांगासर आसात आणि श्री अध्यक्ष ऑफ महाराष्ट्र FPC जे योगेशजी थोरात हे खास करून ह्या कार्यक्रमांक FPC आणि ताचे इम्पॉर्टन्स समजून सांगपा खातीर महाराष्ट्रांतल्यान आज मुद्दामून गोंयांत आयिल्ले। ह्या कंपनी फॉर्म करपा खातीर मेन प्रमोटर आणि चेअरमॅन FPCचे श्री विश्वंभर गावस, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आणि बाकी मानेस्त म्हणजे समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ या FPC म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडचे सगळे भागधारक भावां आणि भयणांनो, सगळ्यात पयली हांव विश्वंभर गावस आनी ताची पुराय टीम म्हणजे ताच्या बरोबर आशिल्ले 10-11 जाण जे सुरवातीचे तेजे शेअर होल्डर्स कंपनीचे आसा तांचे खूप खूप अभिनंदन करता। शेतकऱ्यांची कंपनी जावप ही काळाची गरज आसा। जोपर्यंत शेतकऱ्याची स्वताची कंपनी जायना तोपर्यंत शेतकऱ्याक फायदो मेळपाक शकना। म्हणून हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन किंवा फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी ह्यो पुराय देशभर फॉर्म जावच्यो म्हणूनच हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतल्यो आणि पुराय देशात अशा पद्धतीची फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन आणि कंपनी सुरवात केली। तितून थोरातजी उलयता आसतना तेंच्यांनी 2 गजाली सांगल्यो। बरेचशे फावटी ह्योच गजाली नेमक्यो शेतकऱ्यांच्या पर्यंत पावना आणि शेतकऱ्यांच्या मदीं मिसअंडरस्टँडिंग उरता। ताणें 2 गजाली ज्यो सांगल्यो भितरली एक गजाल, तुमी जर 300 जाण मेंबर केले आणि तेचे 2-2 हजार रुपया जर भरून घेतले जाल्यार तितकेच पयशे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमकां भागधारक म्हणून दिता। म्हणजे 3 दुनी 6 लाख रुपया तुमचे शेअर कॅपिटल जमा जर जालें जाल्यार 6 लाख रुपया तुमकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया दिता। हे डायरेक्टली तुज्या सोसायटीक तुजो शेअर होल्डर्स तुजे फंड्स तुज्या सोसायटी खातीर दिता। आणि दुसरी गजाल जी तेणी सांगली की ह्या FPC खातीर 1 कोटी रुपया बिना व्याज आज कोण दिवपाक आयला, खंय दिता? 1 कोटी रुपया फाल्यां सकाळी FPC खातीर हो कोणाचेर विश्वास? हो शेतकऱ्यांचेर विश्वास, शेतकऱ्यांनी फॉर्म केल्ल्या कंपनीचेर विश्वास आणि हेजे गॅरंटी कोण? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया दिता, हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी दिता। शेतकऱ्या खातीर 1 कोटी रुपया डायरेक्टली लोन दिवप FPCचेर ही खूब व्हड गजाल आसा। पुराय देशांतल्या शेतकऱ्यां खातीर येदें व्हडलें स्वप्न आमी म्हणटा की बरेचशे फावटी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरांनी काडलेल्यो येवजण्यो देश खूब व्हडलो आसा आणि ह्यो येवजण्यो तेंच्या पर्यंत पावच ना। म्हणून एग्रीकल्चर लिडर्स तयार जावपाची गरज आसा। पुराय देशात अशा पद्धतीत जवळपास प्रत्येक हॅलो हॅलो आम्ही म्हणतात की फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी जोपर्यंत अशो पुराय देशात प्रत्येक तालुक्यात जोपर्यंत तयार जावचे ना तोपर्यंत आम्ही सगळ्यापर्यंत पावचे ना। म्हणून समेस्त देशातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांक माझी विनवणी आसा
नाबार्डात ज्या पद्धतीची इनिशिएटिव्ह घेतल्या आणि डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरान ज्या पद्धतीचो फुडाकार घेतला, म्हाका दिसता गोंयांत आमी 12 FPC फार्मर्स प्रोड्युसिंग कंपनी करपाक यशस्वी जातले आणि ताज्या उपरांत फुडली स्टेप जी आसा तांच्यांनी आपल्या संस्थेचो उद्दिश्ट पुराय सगळ्या लोकांच्या मदीं दवरला. एक, लोकांच्या मदीं खूब मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस करप, शेतकऱ्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बाकीच्यो सगळ्यो सबसिडीज आनी हे ते सगळे मेळोवन दिवप, होय उद्देश आसा. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांक सरकारी योजना ह्यो तेच्या पर्यंत पावप. आमी आयजूय पळयता की कितल्योश्योच योजना ह्यो आयजूय बी शेतकऱ्यांच्या पर्यंत पावना आणि शेतकऱ्यांनी पिकयल्ल्या मालाक अजूनय बी किंमत मेळना. ह्यो दोन गजाली आसा. आमी म्हणटा जेन्ना शेतकऱ्या पर्यंत KCC किसान क्रेडिट कार्ड आयज की प्रत्येक शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर फाटल्या कंप्लीट टेन्युअरान ज्याच्या कडेन किसान कार्ड आशिल्लें ताच्या अकाउंटाचेर 2,000 रुपया, फाटल्या वर्साक 6,000 रुपया, ह्या वर्साक परत 6,000 रुपया तेय घातले. किसान क्रेडिट कार्ड हेच्या अंतर्गत जवळपास 1,60,000 रुपया मिनिमम टू मिनिमम एग्रीकल्चर बँक 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर लोन दिता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ताच्या फुडें एक स्टेप वचोन ते फक्त शेतकऱ्याकूच न्ही, ते दुधकाराक आनी नुस्तेकाराकूय दिवपाची सुरवात केली. आमी आमच्या गोंयांत जवळपास 50% दुधकारांक 1,60,000 रुपया उरलेल्यांनी अजून घेवंक ना म्हणून उरला. किसान क्रेडिट कार्ड जमीन आपल्या नांवार असल्या शिवाय मेळनासलें, बट ज्याच्या नांवार जमीन ना तेका सुद्दां म्हणजे जो दूध काडटा, जो डेरीक दूध घालता तेकाय बी 1,60,000 रुपया आपले लोन मेळपाक लागले विदाउट इंट्रस्ट. जो गांवांत नुस्तें मारता आनी जो विकता त्या नुस्तेकाराकूय बी, जो नुस्तेकार म्हणून रजिस्टर्ड आसा तेकाय 1,60,000 रुपया लोन विदाउट इंट्रस्ट मेळपाक लागले. आतां हे सगळे परत त्या पीक विमा इन्शुरन्स आसतलो, बाकीच्यो सगळ्यो योजना आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. बट त्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर FPC ही खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक शकता. म्हणून म्हटलां की प्रत्येक शेतकऱ्यान त्या FPCचो मेंबर जावचो आनी त्याच बरोबर शेतकरी ना पळय न्हू तेणीय जावचो. हांव शेतकरी ना तेणी कित्याक सांगता, हाज्या फुडें आमी सगळे जाण पळयता की आयज ज्या पद्दतीत आमकां भायलें सगळें अन्न जें मेळटा हें प्रदुशीत जावन मेळपाक लागलेलें आसा. त्या खातीर तें नैसर्गीक रित्या कशें मेळटलें हाजेर शेतकऱ्यान भर दिवपाची गरज आसा किंवा बरें प्रोड्यूस लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. गोंय सरकारान हाज्या बाबतींत प्रत्येक इनिशिएटिव्ह घेतला. सेव्ह सॉयल मुवमेंट सुरवात केलो. नॅचरल फार्मिंग म्हणजे जेका प्राकृतीक शेती कशी करपाची ताच्या खातीरूय बी आपलो इनिशिएटिव्ह गुजरात गव्हर्नर देवव्रतजी गोंयांत आयले आनी ताच्या उपरांत तांच्यांनी नॅचरल फार्मिंग, गोंय हें पारंपारीक रित्या नॅचरल फार्मिंग करपी राज्य आसा आनी तेतूंतल्यान आमी ताका आतां आनीक जोड दिवपाक जाय. म्हणजे गोमुत्र आनी गोशेण आमी तेय बी स्टे कॅटल, आमची जी गाय आसा, बैल आसा ताज्या पासूनच आमी हे सगळें करपाक शकता. आमकां वेगळे फर्टिलायझर घालपाची गरज ना. म्हणून प्राकृतीक शेतींतल्यान उत्पन्न जाल्लें आमकां धन जें आसा हें लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. ही स्टेप सरकारान घेतली. ICRाक सांगून इंटिग्रेटेड फार्मिंग कशें जावपाक शकता, फिशिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, डेरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर हाज्यो थिसीस आनी पेपर वो ऑलरेडी आमी रिसर्च पेपर लोकांच्या समोर हाडलो. कारण आपली जर 5,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसत म्हणजे त्या 5,000य बी एक शेतकरी मिनिमम टू मिनिमम ताका 3 लाख रुपया इन्कम कसो येवचो हाजो प्रयोग म्हणून आमी तोय बी लोकांच्या समोर दवरलो. आनी हाज्या फुडें बाब पेमेंद्र शेट हांणी जी खंत वक्तायली, तरणाटे आजकाल एग्रीकल्चरा कडेन येना म्हणून तर आमी स्वताची एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू करपाचो स्टेप घेतलो आनी एग्रीकल्चर कॉलेज ओल्ड गोवा हांगासर ऑलरेडी ह्या वर्सा सुरवातूय केली. म्हज्या सरकारान हे फावटी एग्रीकल्चराच्या बाबतींत घेतलेले वेगवेगळे निर्णय हे फुडल्या 50 वर्सांचो विजन दवरून घेतला. आनी म्हणून तर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न आत्मनिर्भर भारत हाच्या सकयल गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, पण फक्त आमी म्हटलें म्हणूनच जावचें ना. ताच्या खातीर प्रत्येकान आपल्या पासून सुरवात करची पडटली. आनी जेन्ना आमी स्वता पासून सुरवात करतले तेन्नाच हें करप शक्य आसा. कालूच हांव म्हाजे पंच, सरपंच आनी स्वयंपूर्ण मित्र हांच्या कडेन उलयतालो की आमी जेन्ना पळयताले की आमी एक तर प्रोड्यूस करपाक सुरवात करपाक जाय, दुसरें प्रोड्यूस केल्लें प्रत्येकान म्हणूंक जाय की हांव म्हज्या लोकल गोंयकारा कडल्यानूच तें विकत घेतलो आनी तेच नैसर्गीक केल्ली गजाल हांव वापरतलों. उदाहरण
म्हणजे आमी म्हणटा की दिवाळीच्या निमित्तात आमी करपी आकाश कंदील जो आमचे पारंपारीक रित्या जे आमचे तयार करपी आसात, पणट्यो ज्यो पारंपारीक रित्या तयार करपी आमचे कुंभार समाजातले लोक आसतले, आकाश कंदील कितलेशेच लोक जे पारंपारीक रित्या घरांत तयार करता, आमची स्पेशल स्कूल्स आसा तांच्यांनी तयार केल्ले आकाश कंदील आसतले, ग्रिटिंग्स आसतले. आमकां खंयच्या तरी भायल्या कंट्रींतल्यान येता तो प्लास्टीकचो आकाश कंदील लावपाक इंट्रस्ट आसपाक जायना. आमी केल्लो फराळ म्हणजे आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार केलो कितलेशेच मोठ्या प्रमाणात तयार केल्ले स्वीट्स हे जेन्ना घेवपाक आमी सुरवात करतले तेन्नाच खरे स्वयंपूर्णते कडेन वयतले. नाजाल्यार आमी स्वयंपूर्णतेचेर उलयतले आनी भायर वचून तो चायनांतल्यान येयल्लो खंय तरी प्लास्टीकचो आकाश कंदील हाडटले आनी म्हाज्या घरान लायतले आनी मागीर स्वयंपूर्ण म्हणटले जाल्यार जावचें ना. म्हणून फार्मर्स प्रोड्युसींग कंपनी ह्या कंपनीन जो इनिशिएटिव्ह घेतला, हांव आतांच उलयता आसतना म्हणजे हांव नेव्हील आमच्या डायरेक्टरा कडेन उलयतालो की ह्या सगळ्या कंपनीक गोंयांत जितके प्रोड्यूस जाता ताजें ब्रँडींग करप, ताजें पॅकिंग करप आनी ताजें मार्केटींग करप हाज्या खातीर आमचे जे 12 अध्यक्ष जे आसा फार्मर्स कंपनीचे हेंच्या खातीर ते पुराय गोंयांत ताजें ब्रँडींग मार्केटींग कशें करप हाजेरूय सरकारान विचार केला. ताची ट्रेनिंग दिवपाचें काम खरें म्हटल्यार ऑलरेडी सुरवात जाला आनी आमच्या बायोडायवर्सिटीच्या वतीन द गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल आमी कितलेशेच प्रोडक्शन हे ब्रँडींग आनी विकपाक सुरू केलां. पाळयेंत बऱ्याच जाणांनी अजून जर कोणी पळोवंक ना जाल्यार पाळये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत द गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल आमी आवळा सुपारी विकता. त्याच बरोबर आमी चिप म्हणजे बनाना चिप्सूय विकता आनी जॅकफ्रूट चिप्सूय विकता ज्यो आमी स्वता तयार करता. आज जॅकफ्रूट जो 90% जॅकफ्रूट म्हणजे फणस जो पिड्ड्यार जातालो त्या जॅकफ्रुटाचो पल्प तो काडून आज आयस्क्रीम फॅक्टरी खातीर दिलो वता. पूण ह्या पद्दतीची प्रक्रिया जर आपुणून शिकून घेतली आनी तीच प्रक्रिया जर आमी इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर तयार करपाक सुरवात केली आसत जाल्यार जो फार्मर्स प्रोड्यूस म्हणजे 90% फणस भायर वयचो ना. म्हणजे 90% फणसा पैकी एटलिस्ट 50% जरी आमी वापरलो आसत जाल्यार तेजो आमी मोठ्या प्रमाणात यूज करपाक शकता. अशे वेगवेगळे म्हणजे आमी पळयता की स्कॅटर्ड आसल्या कारणान एकी कडेन न येयल्ल्या कारणान आमचे बरेचशे प्रोडक्शन हे वाया वता. तें वाया वचूंक जायना म्हणून एफपीसीन काम करचें पडटलें आनी हें जर एफपीसीन काम करीत जाल्यार तेका सरकारा कडल्यान जो तेंको जायो म्हणजे फाल्यां सकाळी मार्केटिंगा खातीर आसतलो, ब्रँडिंगा खातीर आसतलो, ट्रेनिंगा खातीर आसतलो, तो पुराय तेंको नाबार्ड दितात. नाबार्ड इज रेडी टू स्पेंड. हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता 8 दिसां पयलीं नाबार्ड हॅज गिवन 50 lakhs रुपीज फॉर द कुणबी सारीज. कुणबी सारी प्रोसेसिंग आनी ते करपा खातीर नाबार्डान आमकां 50 लाख रुपया दिल्या. ऑलरेडी कुणबी सारी बंद पडलेली. म्हज्या टेन्युअरांतल्यान सांगे आनी पेडण्यां कोरगांव हांगासर आमी कुणबी सारी परत एकदां तयार करपाक सुरवात केली. आज कुणबी शॉल आनी कुणबी सारी तुमकां वचात थंय दिसता. बिकॉज ऑफ डॅट आमी रिवायज केली जिका आज पुराय देशांत मार्केट मेळपाक लागला. म्हणजे गोवन कुणबी सारी हिका पुराय देशांत डिमांड येवपाक लागला, मागणी येवपाक लागला. होच तर कन्सेप्ट आसा. कारण आमी वोकल फॉर लोकल ह्या सकयल म्हणजे आमी जर उलोवपाक सुरवात केली, घेवपाक सुरवात केली, वापरपाक सुरवात केली, आमीच उलोवपाक लागले जाल्यारूच तेका आमकां प्रत्येक फावटी किंमत येवपाक लागतली. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा इवन दो आमी सुरवात आमच्या पासून करपाक जाय. फुलां आमी जी भायल्यान हाडटा आमकां ती फुलां आमकां भायलीच दिवपाची गरज ना. गोंयांतूय फुलां खूब मोठ्या प्रमाणात जातात, तेजोय गुच्छ जावपाक शकता. अशी बारीक बारीक जर सुरवात केली जाल्यार म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. आनी म्हणून हांवें एग्रीकल्चर सॅक्टरांत फाटल्या 3 वर्सांक वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आमी निश्चित रित्या गोंयकारां खातीर एग्रीकल्चरा खातीर केल्या. बट एक गजाल म्हाका दिसता शेतकाऱ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. कश्ट करून आमी पयशे मेळयतले आनी ते जर तयारी दवरली आसत जाल्यार सरकार सपोर्ट करपाची तयारी आसा. फाटल्या 130 कोटी रुपया चवथीच्या पयलीं सँक्शन करता आसतना दुधकारांचे आनी शेतकारांचे पयशे सुद्दां आमी घालपा खातीर विसरूंक नाशिल्ले. गोंय हे पयलें राज्य जें आसतलें की खंयच्याच बाबतींत खंयचीच सबसिडी कमी ना आनी खंयच्यो योजनाय कमी ना. म्हणजे वेलफेराच्या बरोबर आमी जो काम करता ताका सपोर्ट करपा खातीर जावं ती दुधाचो सपोर्ट प्रायज आसतलो किंवा शेतकऱ्यांचो सपोर्ट प्रायज आसतलो होय दिवपा खातीर सातत्यात आमी फुडें येता. बट त्याच बरोबर शेतकऱ्यांनी आनी नवीन फार्मर्सांनी फुडें येवपाची गरज आसा.
केंद्रांतल्यो फ्रूट प्रोसेसिंगा खातीर आसलेल्यो आनी फ्रूट प्रोसेसिंगा खातीर वेगवेगळ्यो ज्यो योजना आसा म्हणजे मत्स्य संपदा सारकेली फिशिकल्चरांत आसतली जाल्यार आमी म्हणटा की गोवर्धन सारकेली म्हणजे आमी जो सिलिंडर विकत हाडटा गांवांत जर आमी कम्युनिटी सोसायटी करून सिलिंडर गॅस दिवपाचो जर प्रयत्न केलो आसत जाल्यार पुराय गांवाक गॅस फुकट दिवपाक शकता आणि ताका 50% सबसिडी सरकार दिता. तुम्ही फक्त टँक आनी बांदून प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पायपलायन व्हरून दिवपाचे डेली शेण भितर घातल्या पुरो जे 1000 रुपया सिलिंडराक सांगता पळय म्हयन्याक न्ही ती फुकट गॅस ही दिवपाची गांवाची जर तयारी आसत म्हणजे कम्युनिटी म्हणून जाल्यार तेंय बी सरकारान ऑलरेडी केंद्रांतली योजना आसा राज्य सरकारूय ताका सपोर्ट करता बट आमी इनोव्हेटिव्ह विचार करचो पडटलो आमी काम करचें पडटलें. सरकार दिता म्हणून फक्त ते आमी घेतले आनी वग्गी रावतले अशें जावचें ना. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर अशा पद्दतीत कश्ट करीत अशा पद्दतीत ऑर्गनायज्ड पद्दतीत जर काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता इट इज पॉसिबल आसा. फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी जी आज हांगासर बिचोले तालुक्यांतली पयली फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी फॉर्म जाली तिचो शेअर घेवपाकूय म्हाका संद दिली त्या बद्दल विश्वंभर गांवस आनी ताचे सगळे डायरेक्टर्स हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि निश्चित रित्या ह्या फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीक खूप उज्वल भविष्य आसा. ज्या निमित्तात आमी वेगवेगळी कामां फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या निमित्तात केंद्र आनी राज्य सरकार पुराय तेंको आनी तांच्या बरोबर आसतले. मार्केटिंग आनी करीत जाल्यार कंपनी जाता तितके बेगीत फायद्यांत येतली. आज शेअर घेतले आसत जाल्यार फायद्यान आसा फाल्यां सकाळी त्यांची शेअर व्हॅल्यू वाडटली हे हांव निश्चित रित्या सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सर, तुमचो आदार, तुमचो